Welcome back to Jano Speak. We were discussing with Raju Naik and Paresh Prabhu the future of Congress in Goa, whether Congress will remain, will continue to exist or not. आणि राजू आम्ही उलयताले की काँग्रेसीचे जी सुरवात 63 मागीर परिकर परतो सीएम जालो तेन्ना काँग्रेस ऑपोजिशना परते काँग्रेस रुलिंगा आयली. ह्या इलेक्शना पयलीं अशें दिसतालें की काँग्रेस कम्फर्टेबल मेजॉरिटीन येतले अशें थोडो तेंप दिसतालें. हळूहळू बाकी इश्यूज स्टार्टेड टेकिंग ओवर. द मेन इश्यू वॉज फॅमिली राज. हातूंत जे पळय लोक रिजनल लिडर्स जे काँग्रेसचे आशिल्ले ते डिक्टेट करपाक लागले कोणा टिकेट दिवपाचें कोणा टिकेट दिवपाना आनी हायकमांड आसा काय ना हेंय कळनाशिल्लें. तर हे सगळे हातूंतल्यान हायकमांडाचो कितें रोल आसा आयची काँग्रेसीची जी परिस्थिती जाली? म्हज्या मतान आज जी पळय कितें मॅस जाल्या ताका हायकमांड जबाबदार आसा. कारण हायकमांड भ्रश्ट आनी दुसरें तांकां ग्रावंड रियलिटीज खबर नात. ताका लागून केन्ना तरी ते येतात. फॉर एग्जाम्पल आमी हे आमच्या एका कॉलमान बरयलां की जे पळय दोन महत्वाचे ब्रार आनी रेड्डी हे जे पळय येताले काँग्रेस गव्हर्मेंट आसन ते 7 स्टार हॉटेलांत रावप आनी सगळे तांकां धांवप. आतां ते एअरपोर्टार तेगून एक हॉटेलां खंय सादें तातूंत रावतात. सो परिस्थिती पळयल्या कळटा ते येताले फक्त कितें तरी कलेक्ट करपाक किंवा तांकां म्हणजे टोटली करप्ट. तांकां राज्यान भितर काँग्रेस मूळ धरचें बरे तरेन येवचें आनी इलेक्शन लडचें अशें तांकां केन्ना दिसलेंच ना. तांची हें आशिल्लें निरीक्षक हे जे आसा न्ही निरीक्षक ही जी संकल्पना आसा काँग्रेसी मदीं की जे राज्याक प्रभारी जे असतात ते मुख्यतः हे असलेच उपद्व्याप करीत असतात. हे आयजूच जाला अशें न्ही. पयलीं ते चेन्नीथला आनी जे आशिल्ले ते हेच चलताले न्ही. जोपर्यंत पावरा येता तोपर्यंत कोण मुख्यतः कशें न्ही एक पक्ष म्हणटकूच एक संघटना ताची जी म्हत्वाची आसता तातूंत पयलीं कशें आशिल्लें काँग्रेसीक सेवादल आसतालें एक सक्रीय, युवा काँग्रेस आसताले, कामगारांची एक आघाडी आसताली, महिला काँग्रेस आसताली. आज खंय कितें आसा एक नांवा पुरते सगळे एक खंय तरी कार्यक्रमा पुरते थंय एकठांय येवप हाका अर्थ नासता न्ही. ताची एक बेस जी तयार जावप महत्वाचें कितें काँग्रेसीची पयलीं महिला काँग्रेस, युवक काँग्रेस, सेवादलान नांव सेवादल फक्त तिकेट मागपाक वताले तेन्ना ते दिसताले. ताचे पयलीं सेवादल किंवा राजीव गांधीची कितें पुण्यतिथी आसल्या ते दिसता ताची पयलीं सेवादल अस्तित्व ना. म्हाका कितें दिसता की काँग्रेसीची आज जी पळय परिस्थिती जाता ती कारण काँग्रेसीक पर्याय आसा म्हणून आज अशी परिस्थिती जाल्या. फाटली कितलीशीं वर्सां काँग्रेस जाली ती पर्याय ना म्हणून. बीजेपीचेर एक स्टॅम्प मारिल्लो तो जातीयवादी धर्मांध पक्ष. बाकीचे पळय जे ल्हान ल्हान जे पळय गट आसा तांचेर वेगळे वेगळे रिजनल कांय अस्तित्व आशिल्लें सालसेतीनच, कांय अस्तित्व हिंदू एरियेन थोड्या प्रमाणाची एमजी पार्टी ते आपल्याला कितें तरी हें करताली. आज एक अस्तित्व आज एक पर्याय आसा अशें लोकांक दिसता. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें जो पळय ज्या समाजान बीजेपीचेर छाप मारिल्लो तो जातीयवादी किंवा धर्मांध म्हणून ताणें तो छाप आतां पुसून उडयला. एक्सेप्ट केला पूर्णपणे पुसून उडयला काय फक्त काँग्रेसीचे सो कॉल्ड करप्शन, सो कॉल्ड फॅमिली राज, सो कॉल्ड इतल्या खातीर म्हणटा की कांयच प्रूव जायना पूण हे करप्शन आनी फॅमिली राज आशिल्ले म्हणून सद्या त्या छापा कडेन लोक पळयनात. जो एक्झॅक्टली मायनॉरिटी कम्युनिटीन आपल्या स्वार्था खातीर काँग्रेस सोडल्या आनी हाजे पयलीं आपल्या स्वार्था खातीर ते काँग्रेसीवर आशिल्ले. आनी आतां ते पळयताले की आपल्याक चडांत चड ग्रॅबिंग पर्रेकारा कडेन बीजेपी कडेन करपाक मेळटा जाल्यार नाजाल्यार ते आशिल्ले तशें आपल्यालो हो जालो एक सामको म्हणजे पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट टायपचो एक एक्झॅक्टली आसा. दुसरी अशी आसा की फाटीं डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोन एक आपले ब्लॉगां बरयल्लें की जनरल काँग्रेसीची जी आयडियोलॉजी आसपा जाय ऑल इन्क्लुसीव, टॉलरंट, रियली सेक्युलर हे जे एक आसा ते ताणें बरयल्लें की गोंयचे एक्चुअली गोवन इथॉस इज बेसिकली दॅट टू बी ऑल इन्क्लुसीव, टू बी टॉलरंट, टू बी सेक्युलर. सो काँग्रेस बिकम्स अ पार्टी विच इज नॅचरल टू गोवन्स. आता बीजेपीन समज तोच ऑल इन्क्लुसीव हे ते समज घेतले जाल्यार काँग्रेसीची फ्युचर गोंयांत आसपाची गरजच नासता. भारतीय जनता पक्ष आयचो जर पळयत गोंयांतलो जाल्यार ताचें एक खूब वेगळें रूप दिश्टी पडटा की जें आतां पर्यंत पयलीं दिसनाशिल्लें. जशें हांणी सांगिल्लें की ताका एक कम्युनल आनी हें करून ताका एक कुशीक दवरपाची एक ताचे विरुद्ध एक अपप्रचार कायम जातालो. आयचो भाजप जो आसा ताचे कडेन कोण अशें म्हणपाक शकचो ना. मायनॉरिटी ताचे कडेन लागीं आयिल्ले आसात आनी खुबशे जे अडचणीचे ठरपी प्रश्न तांणी ह्या इलेक्शनान हांगा गोंयांत मुद्दो केलो ना प्रचाराचो. युपीन तांणी अयोध्येचो विशय हाडिल्लो, गोंयांत हाडलो ना. अल्पसंख्यक आरक्षणाचो विशय थंय हाडिल्लो, हांगा हाडलो ना. हाचे खूब तांकां बेनिफीट ह्या इलेक्शनान मेळ्ळे. आनी ही स्वताची प्रतिमा जी आसा न्ही एक सकारात्मक प्रतिमा जर घेवन बीजेपी मुखार गेली तर काँग्रेसीक खूप कठीण जातलें. पूण ही सकारात्मक प्रतिमा जी आसा ती असेंब्ली इलेक्शना मुखार आयली. फाल्यां जेन्ना 2014 जेन्ना नॅशनल इलेक्शन येतलें तेन्ना टोटल बीजेपीचो जो पळय गेम प्लॅन आसा कितें म्हणून देशा मुखार
गुजरात आसा, कर्नाटक आसा, उत्तर प्रदेश आसा, वेगळे कडेन वेगळे मुद्दे आसा. हे सगळे मुद्दे एक नॅशनल लेवलीचेर जेन्ना येतले तेन्ना परते लोकल बीजेपीक तो स्टिग्मा लागपाना. हांव काँग्रेसी दृश्टीन उलयतां, आय एम नॉट तो स्टिग्मा तूं उलयतलो जाल्यार परत आमी मातशे फाटल्यान कुठ्ठाळी इलेक्शनान या. निमाणें इलेक्शन लडपा खातीर फकत गोंयान भितर तो स्टिग्मा हांवें तुका पळय वेगळे इश्यू ते पळयनात. त्या 1.5 म्हयन्यान कितें घडटा हाजेर सगळो शिगमो जाता. सो तो शिगमो परशा कुठ्ठाळी इलेक्शन जालो न्ही, इलेक्शनान काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट फाटीं सरलो. हेंच नाटक लोकसभा इलेक्शनां जावपाना कित्या वयल्यान. सो हे जे पळय कितें पर्रेकारा कडेन ती सगळी स्ट्रॅटेजी आसा. जो पर्यंत सत्तेर बीजेपी आसतली, जो पर्यंत पावर पर्रेकाराच्या हातान आसतलो तो पर्यंत हे सगळी स्ट्रॅटेजी म्हजे कोतान तो करूं शकतलो. सो पर्रीकर विल डिसायड तुजे प्रमाणे की वेदर काँग्रेस will remain the way it is or whether Congress will change एक्झॅक्टली or whatever. एक्झॅक्टली. पर्रेकार आपल्या सदाच्या सवयी प्रमाण खूब चुको जर करून गेलो जाल्यार काँग्रेसीक आशिल्ले भशेन तोंडान भितर तांकां नाही, पण जरी चुको केल्यो तरी ताजो फायदो घेवपाकूय कळपा जाय न्ही. काँग्रेसच्या लिडरां मदीं ते आसा काय कितें म्हणजे तो फायदो घेवपाक जी एक म्हणजे ते तो हें ग्रॅब करप हें जें आसा. ना तेच हांव तशें थंय म्हणटा ते कशें कमी फायदो घेवपाक तांचे कडेन कांयच ना, ते कमीच पडटात. पूण कितें जाता पळय, कांय पर्रेकाराचे कांय जे पळय गुण आसात ते दुर्गुणय कशे ठरतात. शेवटी ते सेंट्रलायज पावर हो पर्रेकाराक एक आवडटा. तो आज सुद्दां खुबशे आमदार तांचे भितर असंतोश आसपाचें कारण कितें, कारण सगळी सत्ता एका व्यक्ती भोंवती ती गुंतल्या. ताका लागून जाता कितें की पयस मेरेन जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेगवेगळे आहेत, काँग्रेसीचे बरें म्हण किंवा वायट म्हण, तांचे कडेन खूब लिडर आहात, बीजेपी कडेन लिडर नात. सो हो जो पळय कितें आसा तो लिडर आपल्या एरियेन काम करीत रावता. काँग्रेसी कडेन खूब जे लिडर आसा तांच्याच खातीर काँग्रेस तेच ते तूं म्हणटा न्ही, लिडर आसप आनी हेच लिडर जे आशिल्ले तांकांच काँग्रेसीन आपले लिडर म्हूण दवरप हें कितपत काँग्रेसी खातीर बरें. बरोबर. आनी मुख्यतः कशें की ज्या खातीर इलेक्शन हरले ताचें आत्मचिंतन जे जावप गरजेचें अजून पर्यंत काय जावना आनी हाचे फुडें जाय तशें दिसना. बीजेपी जरी तांणी म्हळ्या की पर्रीकर हाच्या भोवती सगळे जरी एकठांय आयिल्ले आसत तरी सुद्दां एक सरकार बऱ्या तरेन जर चलपाक जाय जाल्यार एका मनशाच्या हातान त्याचे नियंत्रण आसप म्हणजे खंय तरी सरकारचें नियंत्रण आसा हें दिसप ही बरी गजाल. हांव ती वायट म्हणचो ना, पूण हांव ती वायट म्हणटलो कारण तातूंतल्यान एक हुकुमशाह प्रवृत्ती निर्माण जावपाक शकता. निमाणे 14 मिनिस्टर कित्याक घेवप, निमाणे एक सरकारान भितर आमदार कॅबिनेट आसप, कॅबिनेट डिसिजन स्वातंत्र्य आसपाकूच जाय, एक दिशा जाय न्ही ताका. सरकार चलोवपाक एक डायरेक्शन एक विजन जाय. काँग्रेस गव्हर्नमेंटान कशें आशिल्लें बारीकशें पळयलें जर काँग्रेस गव्हर्नमेंट जेन्ना आशिल्लें तेन्ना एक दिशा आशिल्लेच म्हणटात, म्हणजे डेव्हलपमेंट जाता, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाता, बाकीचे तांच्या मंत्र्यां मदींच एकामेका बद्दल अविश्वास आशिल्लो, पॉलिटिकल लेवल आशिल्लें. म्हणजे राजू तूं तुजी म्हाका दिसता की काँग्रेसीचे विशेषतः दिगंबर कामत हांच्या काळान जे काही निर्णय जालेत न्ही ते बरे निर्णय जालेत. विशेषतः लोकांक जेन्ना पळय नाका जालें SEZ स्क्रॅप करून उडयलें. दुसरें रिजनल प्लॅन हें गोंयची एक मोठी उपलब्धी अशें म्हाका दिसता. रिजनल प्लॅना खातीर जी पळय चर्चा, जी एक सुसंवाद जो पळय जाय आशिल्लो तो मोठ्या प्रमाणाचेर जालो. गांवच्यो प्रत्येक जे पळय ग्रामसभा आहा त्यो एक्टीव जाल्यो आनी तांणी आपल्याला सजेशन्स केल्यो आनी तांणी एक ग्रामीण लेवलाचेर पळय जो कंट्रोल पळय जो लोकशायेचेर जाय किंवा लोकशाही झिरपून वचपाक जाय ती कांय प्रमाणांत बऱ्या भशेन चल्ली. तातूंतल्यान मातशें जर ऑन अ नॅशनल लेवल पळयलें जाल्यार पंचायती राज हाडपा खातीर 73rd आनी 74th अमेंडमेंट काँग्रेसीनूच हाडला. RTI एक्ट हो काँग्रेसीन हाडला, RTE एक्टूय काँग्रेसीन हाडटा, नरेगाय काँग्रेसीच हाडटा. हे सगळे काँग्रेसीचे जे पळय पॉझिटिव्ह आहा ते लोकां मुखार इलेक्शनां पावले ना. नाही, मुख्यतः कशें जालें की लास्टाक अशें चित्र निर्माण जालें की जो मुख्यमंत्री आसा दिगंबर कामत ताचं अजिबात सरकारचें नियंत्रण ना, कंट्रोल अजिबात ना. हें जें चित्र निर्माण जालें न्ही तातूंतल्यान प्रत्येक जो आपल्याक जाय ते करता, जाय ते करूंक शकता अशा तरेचें जे एक चित्र जालें तातूंतल्यान अस्वस्थता लोकां मदीं सरकार जालें. प्रदेशाध्यक्ष जो सुभाष शिरोडकर आशिल्लो ताजोय पार्टीचेर कंट्रोल. इवन इलेक्शने टायमार सुद्दां तांणी कार्यकारी अध्यक्ष हाडलो पक्षाक, सारदिना हाडलो. हय, इलेक्शन प्रचाराची धुरा वेगळ्याच मनशा कडेन हे केली. काडलो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार कोण हे सुद्दां तांणी शेवटपर्यंत सांगलें ना. म्हणजे एक विस्कळीतपणान ती इलेक्शनाक सामोरे गेले. कांय प्रमाणांत परेश बाब म्हणटा ते म्हाका सामकें पडटा की कितें जाता की लोकांक तूं त्या करून जायना, लोकांक ते दिसपाक जाय. एक्झॅक्टली तातूंत भितर काँग्रेस फेल जाली. हांवें तशें म्हणलें इलेक्शना वेळार जें पळय कितें बऱ्या तरेन दाखोवपाक जाय आशिल्लें, मिडिया मॅनेजमेंट म्हूण आसता, कार्यकर्त्यांक एक कितें जालें काँग्रेसवाले चड स्वार्थी जाले आनी काँग्रेसवाल्यांक दिसलें की पयशे दिवन तांच्यानी कितेंय विकती घेवपाक मेळटा. वैयक्तीक स्वार्थ हें पळय जो पयशे दिवन विकती घेवपाक ते लोक ह्या वेळार बदले नात.
विशेषतः नावेली सारख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतलो पयसो खंय वाटलो आनी ते इगर्जेन सांगलें खंय असलो हो हरामाचो पयसो हो बरो न्ही म्हणून त्या खंय दिसा इगर्जेन खंय मोठ्या प्रमाणात तांचे फंडपेटीन पयसो पडलो. सो लोकांनी सुद्दां ठरयल्लें की आमी ह्या वेळार सामके निपक्षपाती आनीक सामके म्हणजे प्रखरपणान तांणी लोकांक गृहीत धरले. दर फावटी आमी ग्रँटेड धरून जशे निवडून येतात तशे ह्या फावट जातले अशें धरले. सो मुखार काँग्रेसीन अशें करपाक की लोकांक गृहीत धरपाक जायना. आपले सरकारां आसतना जें जें बरें केलां तें अजून पर्यंत लोकां मेरेन पावोवपाचें आमी केल्लें म्हणटा. ताजे फुडलें मुखावेलो प्लॅन तूं आतां ब्रेक घेतलो काय तें आतां लायफ हांव कितें म्हणटा की हांवें एक अशें बरयलां एक लावड थिंकींग की हे जे पळय 9 जाण निघून आयल्यात किंवा सदांची पळय जी तोंडां आसात तांकां लोक विटल्यात आनी हे विटल्यात अशें काँग्रेसीनय आज मानपाची गरज आसा. हायकमांडान भितर जर कोणी जर सिरियसली हांव शांताराम नायका कडेन ह्या नदरेन पळयता एक गंभीरपणान गोंयचे विचार करता आनी आमची चर्चाय जाल्या की ह्या सगळ्या लोकांक घरा कित्याक बसोवचें न्ही. एक नवी पार्टी म्हजे कोतान 10 वर्सां पर्रीकाराक सरकार चलोवपाक संदी दिवपाक जाय. 10 वर्सां ताका दिवपाक जाय आनी ताणें जे पळय कितें सरकार ताजे कडेन कांय आयडियाज आसात आनी ताजे कडेन सगळें तडफदारपणां जें कितें आसा तो आसा आनी काँग्रेसीन लोकशाही नदरेन काँग्रेसीन 10 वर्सान आपूण बाबा पार्टी बिल्डअप करतलो आपूण नवे तरुण हाडटलो नवे रक्त हाडटलो अशे तरेन स्ट्रॅटेजी जर आनी खूब आनी एक मोठी जबाबदारी आहा की ही 10 वर्सां जर तूं म्हणटा तशें पर्रीकार जर सीएम उरलो जाल्यार एक रिस्पॉन्सिबल एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून पार्टीन गरज आसा. 10 वर्सां जर काँग्रेस सत्ते पासून पयस उरली जाल्यार काँग्रेस उरतली काय कितें हो एक उरिल्ले आसा. सत्ते पासून पयस रावले काय पक्ष दुसरे पासून पयस रावले जाल्यार कदाचित खरे पार्टी मॅन मुखार येतले. आनी दुसरें कितें जाणा संघटना कितली प्रबळ आसूं नेते कितले सत्तेर येवपाचे आसूं निमाणे हे सगळे ठरयता लोक मतदार काँग्रेसवाले पडले कित्याक कारण ताचे हायकमांड जे गोंयांत येताले तांकां पत्रकार प्रश्न करप की पळय अशें चल्लां तशें जालें तशें चल्लां तें लोकां कडेन ना. लोकांक जाय तें ठरोवनी अशे तरेचे उर्मट जाप ते दिताले लोकांनी सारकें ठरयलें ना. पूण लोकांची ही अपेक्षा आसतली न्ही. आतां परत आमी ऑपोजिशना कडेन येता की फाटले फाटी जेन्ना पर्रीकार सीएम आशिल्लो तेन्ना एक 3-4 स्पोक्समॅन आशिल्ले. गिरीश चोडणकर आशिल्लो, जितेंद्र देशप्रभू आशिल्लो, प्रोबेबली तेन्ना रमाकांत खलप आशिल्लो काय ना म्हाका याद जायना. पूण अशें कोण तरी काँग्रेसीन नॉमिनेट करपाची गरज आसा जे पॉसिबली एक्झिस्टिंग MLA भितर. हे प्रवक्ते मारक ठरूंक शकता. जितेंद्र देशप्रभू ज्या तरेन उलयता न्ही तो ते पक्षाक हितकारक जावचे पेक्षा मारक चड जातले अशें म्हाका दिसता की होच प्रश्न प्रुडंट मिडियान पयर मॉविन गुदिनोक विचारिल्लो. ताका सांगलें तुका जर आज पक्षाची धुरा तुजे कडेन सोपयत जाल्यार तूं घेतलो. ताणें सांगलें पर्रेकार अशें नांव घेतलां पूण पर्रेकारान 5 वर्सां काम केल्यान निमाणें तिकेट दिवपाचो तिकेट ठरोवपाचो अधिकार ताणें घेतलो. इन्क्लुडींग श्रीपाद नायकाक डिनाय करपाचें एक जे धारिश्ट लागता पॉलिटिकल व्हील तें ताणें दाखयलें. तो म्हणटा आपल्या कडेन दिया तशें 5 वर्सां जर पार्टी आतां यूज करनाकात. फाटल्या वेळा आपल्या ताणें काम करपाक दिलें आनी निमाणें तें प्रवक्तेपदय काडून घेतलें. तो म्हणटा आतां आपल्या कडेन दिया तेन्ना जबाबदारी दिता तेन्ना तेय सांगात की तिकेट तूं दितलो. तो म्हणटा आपूण बिल्डअप करता. पूण सो इन एनी केस काँग्रेस एज अ पार्टी गोंयांत ताची सद्याक गरज आसा अशें म्हाका दिसता की ऑपोजिशन आनी कोणूच ना. गरज आसा अशें न्ही. म्हजे कोतान एक स्ट्रॉंग विरोधी पक्षाची किंवा स्ट्रॉंग संघटनेची गरज आसा. आमी ताका तिसरो शक्ती म्हणपाक शकता. काँग्रेस जर अशे तरेन काम करता जाल्यार काँग्रेस गेल्ली बरी गोंयची. कारण तीच फाटले 5 वर्सांत जें कितें जालां तें परत रिपीट जावपाची गरज ना. आमकां सक्षम कार्यक्षम विरोधी पक्षाची गरज आसा आनी ताजे खातीर जर एक तिसरी शक्त जर येता ताजे खातीर ही बरी संदी. ही बरी संदी काँग्रेसीचे भवितव्या बद्दल आम्ही डिस्कशन केले. लेट अस होप दॅट एटलीस्ट द काँग्रेस पार्टी डिस्कसेस देअर ओन फ्युचर ऑन दॅट हॅपी ऑर वॉट नोट आय डोंट नो. लेट अस एंड दिस program. Thank you Raju, thank you Paresh for coming here, and viewers keep watching Journal Speak, keep watching Prudent Media.